गणेश ठाकर आयज स्पीकर जाल्ले आसा आनी एक्सपिरियन्स आयज जे विजयान बी सांगलें पळय तेजे ही वॉज एक्सप्लेनिंग दॅट हाव ही हॅड गॉट सिलेक्टेड थ्रू GPSC एंड आय ऑल्सो डिडंट नो आनी गूड पर्सन शांत स्वभावाचो बट ही मीन्स बिजनस इज अ गुड ह्युमन बींग एंड माय नेबर ऑल्सो शांत स्वभावाचे स्पीकर झाला ना शांत तुका वेगळ्या तरेन काम करू शकता न्ही शांत रावन बी काम करू शकता आवाज वयर काढून बी काम करू शकता डजंट हॅव टू यू डोंट हॅव टू रेज युअर वॉयस टू डू समथींग बट इट्स ओके गुड आय एम हॅपी आनी एक एस टी समाजाचो आमचो लिडर आमच्या पक्षाचो तो आयज सभापती जाल्लो आसा गूड ह्युमन बींग एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर हिम wrong minister question. He is under treatment in Goa Medical College and I am monitoring it very closely. I spoke to him the other day also because I think there was some confusion. Somebody was saying that he is being discharged and all. I have told the doctors whatever treatment he requires to see the government is committed to see that he gets all the care. I have told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I have personally spoken to him and he is under proper supervision of all the doctors. सो तुवें रॉंग मिनिस्टरा विचारता म्हणल्यार कोण रायट मिनिस्टर ना तशें म्हणून ना तें मिस करून कित्याक म्हाका विशय एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें विचारल्यार हांवें दिवप न्ही उत्तर तूं एज हेल्थ मिनिस्टर तेजी तब्येत कशी आहा म्हणून विचारल्यार तें उत्तर हांवें दिवपाचें बरें तो रामा काणकोणकराचो एसोल्टाचें तूं नांव काय तूं कोणाचें समर्थन करता नांव कांयच कोणाचें कांयच उलयना म्हाका फक्त हेल्थाचे संबंदीत तुमी विचारल्यार एज मिडिया म्हणून तूं विचारता प्रश्न हांवें उत्तर दिवपाक हांव शकता तेजे फुडें हांव एसोल्ट जाला ताका कसो पळयता तुमी कॉमन केसीस म्हाका खूब वाडटा खंयचे